नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. बंगाल कोळसो घोटाळ्यांतल्या काळ्या पयशांचो गोंयच्या 2022च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तृणमूलच्या प्रचारा खातीर जाला वापर. ईडीचो सणसणीत आरोप. आयपॅक कार्यालयाचेर ईडीची धाड. हडफडे बच दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजराक अटक. म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान सुनायल्या 8 दिसांची पुलीस बंदखण. सरकार जे कितें करता ते लोकांच्या बऱ्या खातीर करता. लोकांनी सरकारा कडेन वचून आपले मांडचे प्रस्न चर्चा करून समस्या मेळटा सोडोवंक. उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकान मारलो लोकांक उलो. चिखलेच्या हॉस्पिटलाक येतले बरे दीस. हॉस्पिटलात स्पेशालिटी दोतोर मनीसबळ कर्मचाऱ्यांच्या मळार अपग्रेड करपाची आसा गरज, जाका लागून लोकांक मेळटलो चडांत चड फायदो, सांगता भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे. 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पोयरा वाठारांतली साळगांवकारांची मायनिंग जाली सुरू. थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळ्ळे ना जाल्यार परतून देंवतले रस्त्यार. थळाव्यांची शिटकावणी. गवेरेड्याचो जीपीक धपको. गाडयेची मोडतोड. जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप. दिवचलच्या वाठादेव वाठारांतली घडणूक. आता पळयात खबरो विस्तारान. हडफडे बच दुर्घटना प्रकरणात क्लबाचे ऑपरेशनल मॅनेजर विजय कुमार सिंग हाका हंजून पुलिसांनी अटक केली. दुबावित आरोपी मूळ झारखंडचो. उजो लागल्या उपरांत दुबावितान गोंयांतल्यान ताच्या गांवाक पळ काडिल्लो. निमणे हंजून पुलिसांनी ताका अटक केलो. शेनवारा दुबाविताक म्हापशेच्या जिल्लो सत्र न्यायालयात हाजीर केल्यार न्यायालयान ताका 8 दिसांची पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. बच फायर ट्रेजेडी 6 डिसेंबराची गोंयांतली ती काळी रात जी गोंयकार न्ही पुराय भारतान कोणूच केन्ना विसरूंक पावचो ना. आणि ह्याच केसीचे रिलेटेड जे सगळे एक्यूज आशिल्ले क्लबाचे ओनर्स म्हणा, स्लिपींग पार्टनर्स म्हणा, बाकीचे मॅनेजर्स म्हणा, हांकां सगळ्यांक अरेस्ट करपाक आयिल्ली. तसोच ह्या वेळार जो मेन तांचो ऑपरेशनल मॅनेजर स्पॉटार आशिल्लो ताणें इन्सिडंट जाताच स्पॉटा वयल्यान पळ काडलेलो. आणि तो मूळ झारखंडचो जावन असल्या कारणान तो झारखंड फरार आशिल्लो. ताका अंजुना पुलिसांची एक स्पेशल टीम सोदपाक झारखंड गेल्ली आणि काल ते तांकां गोंयांत घेवन आयिल्ली आसा. गोंयांत हाडटाच ताका डिटेन करून ताका म्हापसा जीएमएफसी कोर्टान जो आसा तो प्रोड्यूस केल्लो आणि कोर्टान ताका 8 दिसांचो रिमांड जो आसा तो दिलोलो आसा. फुडली इन्फॉर्मेशन आमी तुमकां दीत रावतले. पळयत रावा गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विणा मांद्रेकर, अंजुनच्यान. 5 दिसांच्या प्रतीक्षे उपरांत पोयराचे साळगांवकर मायनिंगे वयली मिनाची येरादारी एकदाची शेनवारच्यान सुरू जाली. मात थळाव्यांक काम आनी हेर मागण्यो पुराय करपाचे उतर कंपनीन पाळ्ळे ना जाल्यार आमी परत रस्त्याचेर देंवतले, अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. शेनवारा रातीं उसरा लोकांनी हो निर्णय आमदार प्रेमेंद्र शेट हांच्या कानार लेगीत घाला. पळयात पुराय बातमी. ट्रकासयत आमकां काम दियात मेळून 5 मागण्यो करीत पैरेच्या थळाव्या लोकांनी फाटल्या सोमाराक साळगांवकर कंपनीची मिनाची येरादारी आडयली. काल शुक्रारा मेरेन ही मिनाची येरादारी बंद आशिल्ली. शेनवारच्यान मिनाची येरादारी सुरू करपाची हालचाली सुरू केल्ल्याची खबर मेळटकच शुक्रारा राती उसरा थळाव्या लोकांनी जमा जावन आपली भुमिका स्पश्ट केली. रातच्या 1 सुमार 12:30 सुमार मिटींग जाली. रातच्या जे आडयले आमी ट्रक आसले ते सोडले. सांगिना आमचे कलेक्टर, मामलेदार, PSI सगळे टोटल लोक आसले. टोटल कलेक्टर आसले आणि कलेक्टर फुड्यान ती कंपनीचे मनशे नासले ते दिसा येयले रातचे आणि मिटींग जाली. आणि मिटींगेक कितें सांगले, जे आमचे 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता म्हणून. आणि आमकां 1 मिनीट जेन्ना 5 प्रश्न आहा ते सॉल्व करता कलेक्टरान सांगिना बरं की 2 पयलीं करता सांगले, कामदाराचे आणि ट्रकांचे. त्या प्रमाणे आमी उगी रावले करता म्हणून. आमी त्या पर्यंत जेन्ना मिनिट्स हातींतले ते दितकूच काम चालू करता. अजून तरी तेंच्यांनी आमकां त्या ज्यो आमच्यो जाल्यात. आमी आतां कितके दीस जाले आमचे भुरगे कामाक लागून आपल्या हक्काक लागून झगडटा. पूण म्हाका दिसता कंपनी कितें सांगता पळय ते आपल्या उतराक कांयच आमकां सारकें दिना. आनी ज्यो मेरेन पळय आमकां कंपनी आमच्या भुरग्यांची कामाक घेयना, ट्रकांचे सॉल्व करिना, तो मेरेन आमी काम चालू करूंक दिवची ना. आमचो हक्क जाय. आमी तेंच्या गांवान वचून हक्क मागना, आमच्या पयरा गांवाचो हक्क मागता. आनी हितून आमकां कोणूच आडोवंक शकना वो कांयच म्हणूंक शकना. ही आमी सगळीं बायलां आहा पळय आमच्या भुरग्याच्या गांवच्या फाटल्यान आहा. आनी जो पळय आमकां कोण सपोर्ट करिना, आमच्या गांवच्या फाटल्यान आहा पळय ताका आमी सपोर्ट करची ना ह्यान फुडें.
आमचो फूल सपोर्ट आमकां गांवच्या लोकांकडेच आमच्या गांवच्या भुरग्यांकडेच करूंक जावो आनी ह्यान फुडें कंपनीन आमकां कसले अशें रस्त्यार हाडून उबे करपाचें दवरपाचें ना ह्यान फुडें तर आमकां कंपनी अशी करी ह्यान फुडें आमी खूब आनीक बायलां गांवची सगळीं सपोर्ट करतली आनी अशीच हें करतली आनी त्यान फुडें आमी काम सुरू करूंक दिवची ना तांकां. एक 4 दिसां पयलीं तेंची जी ट्रान्सपोर्ट आहा तो होल्ड केल्लो आनी तेंचे डिमांड्स आहा हे आयकना कंपनी म्हणून तेंच्यांनी तो डिसिजन घेतलेलें. तेच्या नंतर तेंच्यांनी डिस्कशन जेन्ना होल्ड केलें मागीर 2 दिसां नंतर मॅनेजमेंट तेंचे कडेन उलोवपाक येयले आनी मिटींग घेवन तांकां तेंचे डिमांड्स आयकून घेतले. पण तरी आसतना ग्रामस्थांनी ते काम चालू करपाक दिलें ना. मागीर मान्य मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार आमी काल हांवें ही मिटींग परत अरेंज केली. भितून डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार, PI, ट्रक ओनर्स असोसिएशन हांव आसलो आनी ग्रामस्थांच्या वतीन विजय पोळे हांच्यांनी रिप्रेझेंट केल्लें. मजगती शुक्रारा रातच्या 11 वरांचेर पैराचे लोक आमदार प्रवीण सेठ हाका मेळ्ळे. आमदारान लोकांचे म्हणणे आयकून घेवन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. गोव्यान एके बॉलेरो जीपीक धपको दिवन जीपीची मोडतोड जाली. मात देवादयेन जीपीच्या ड्रायव्हरा सयत 2 जाण सुखरूप वाटावले. ही घडणूक शेनवारा सकाळी दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत घडली. बॉलेरो जीप कुडचिरेच्यान दिवचलच्या दिकेन वताली. दिवचलच्या वाठादेव वाठारांत पावतकीच अतकीत एक गवो रस्त्यार धांवत आयलो आनी जीपीक नेटान धपको मारलो. ह्या धपक्यात गाडयेची मोडतोड जाली पूण सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना. दिवचल पुलिशेन घडणूक थळार वचून ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. मजगती वाठादेव व्हांवटी वाठारांत गवे भोंवतात. ह्या गव्यांपासून वायट घडणूक घडचे पयलीं राना खात्यान तांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. नाव मंगेश गांवकर. आमचो उत्तम गांवकर ड्रायव्हर गाडी चलयतालो. आमी कुडचेरसून घराच्यान कामाक वयताले तितल्यान गोंया रोड त्या रोडारसून येयलो, गाडयेक डॅश दिलो आनी गोंया रोड पोवा म्हणल्यार गाडी उखलून सुद्दां एकदां पडली जम जाली. हय जम्प जाली गाडी आनी त्या सायडीची आमची गाडी येवच्यान धुकून उडली आनी मातशी गाडी डॅमेज जाली. आमकां कोणाक कांय जावंक ना कांय जावंक एकटोच आशिल्लो. हय डॅश दिलो आनी परत रिटर्न गेलो. कितली हायट आसता? हायट म्हाका दिसता गाडयेच्या येदी हायट आसली सारकी. हांवें पयलेच फावट पयला गाडी येदी हायट आशिल्ली. फुडें डॅश दितना तेचे सिंग तेचे ग्लासार मारले, हे डॅमेज केले आनी फाटल्यान परतून मदल्या दाराचो एक ग्लास तोडलो. कितले फावट डॅश मारले? एकच फावट पण तो परतून वयतना फाटल्या दाराक धक्को दिलो. ओके. हय कोणाक कितें जावंक ना. कोणाक कितें जावंक ना. हांगासर गेल्या हितून वर्सां 1-2 वर्सां पासून हांगासर गोंया रोडाची हांगासर ह्या वचप चालू आसा. लोकांक दिसता, थोडे आमच्या लोकांनी पळयल्ले आसा आनी तेचेर कितें तरी फॉरेस्टान हेचेर विचार करचो. कित्याक हांगासर येरादारी भरपूर आसा तेन्ना लोकांच्या जिवाक धोको आसा. तेन्ना हेचेर जे फॉरेस्ट आहा डिपार्टमेंट तेणी लक्ष घालून हे कितें तरी तेंचेर उपाय योजना करपाची अशें म्हाजें म्हणणें आसा. कित्याक लोकांक त्रास जावचो न्हू. तेचेर फॉरेस्टारांनी कितें तरी हेचेर विचार करचो, गंभीरयेन विचार करचो. कित्याक लोकांचो जिवाचो प्रश्न हांगा. आयज हांगासर हे गाडयेक हेचेर पडलो आसा, धपको दिल्लो आसा आनी ते गाडयेचें कितें लुकसाण जाल्लें आहा ती पळोवपाचें आहा. तोच जर हांगासर त्या गोंयांत हें जावन जर हेका मारलेलो आनी हें जाल्लें जाल्यार तेका जबाबदार कोण आसलो? हेची जबाबदारी कोणी तरी घेवंक जाय न्हू. असो एक मोटरसायकली वाडल्याक उलयल्लो आहा तरी हांगासर हेची कोण जबाबदारी घेयना. तेन्ना फॉरेस्टारान हेची गंभीर्यान दखल घेवची आनी हेचेर विचार करचो. बश्टे पळोवन आनी हेचें उलोवन जावचें ना. हेचेर कितें तरी कार्य करूंक जाय. जे बश्टे रावले ऑफिसान बसले आनी हांगासर हें जावचें ना. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. केपें म्हालांतल्या बेनुर्डेच्या काजीच्या बागायतीक उजो लागिल्ल्यान शेतकाऱ्यांचे व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. थळाव्यांनी बेगोबेग कुंकळेच्या उजो पालपी दळाक कळीत केलें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कोणाकूच जिवीतहानी जावना.
मात काजीचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान संबंधीत खात्यान लुकसाण भरपाई दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकऱ्यांनी केल्या. वो 2 सुमार लागलो हय म्हणजे तो पालोवपा आमच्यान जायना जालो हिंगी आमचे 2 जाण आसले तेज्यान तो पालोवपा जायना जालो तो रेल्वे रस्त्यार उजो पडलो तो एवढे थंयच्यान येयलो आनी लागलो आनी तो वार मारलो आनी वाऱ्याचेर तो तेंचे कडेन पालोवपा जायना जालो मागीर हांव म्हणटा लेट पावलो तरी पूण उजो पेट्टालो हय पूण म्हाका आतां कितें आहा ह्यो आख्ख्यो काजू म्हाज्यो सगळ्यो कंप्लीट गेल्यो हय एटलिस्ट म्हाका एक 4 लाखां सुमार लॉस जालें आमकां तुका एक हय म्हणटा कितें मागता तूं सरकारा कडेन आतां सरकारा कडेन इतलें रिक्वेस्ट करता की म्हाका मातशें कितें हेल्प करचो हेल्प करचो म्हणून कारण एक पावणे दोना सुमार उजो लागलो आमचे काजू आनी सादारण 20-25 हजारांचें लुकसाण जालें 25-30 हजार सो उजो सामको लागलो आमी उजो पालोवपाक खूब ट्राय केलो पूण जायना पूण कितले जाणां काजू आसात हांगा लासोन गेल्या तर काजू रोवपे हय हांगा कितले जाण काजू रोयता हांगा आमगे आतां 10 जाणांचे काजू आसता सगळ्यो म्हण 10 जाणां म्हळ्यार एक 25 लाखां लॉस जालेच दिसना तुका 1 लाख रुपयाचें आमकां सामकें लुकसाण ते हे तुमकां जाला हय आमकां हय त्याच बरोबर बाकीच्यांक खूब जाले कडेन आसा त्या वटेन सगळे लासोन गेल्या काजू गेले हय तेंगेले जाले कसो कळ्ळा उजो कसो लागलो तो बी ना उजो खंयच्यान येयलो तो कळना आतां उजो ते सायडीन रेल्वेसून येयलो काय खंयच्यान येयलो तो आमकां कळना मागीर काजू भोंवतल्या उजो पेटलो म्हणून आमी मागीर घरा कडल्यान धांवट येयले मेल म्हणटकीर ती काज मोडटली ती कशी जावपा ना परत आमकां परत लावपाक खूब कठीण 10 वर्स वयतली हांगा पयलीं जटी काजू कमीत कमी एक 20 वर्सां जातलीं घातल्यार मायत 50 वर्स म्हळ्यार करायला सरकारान आमकां कितें म्हूण हेल्प करचो इतलेंच मागता आमी ह्या काजू कमीत कमी म्हळ्यार एक 50 वर्सां मात जातलीं त्या काजू आतां ती सद्या म्हाका जालीं कितलीं 50 वर्सांनी मागीर तेज्या पयलीं म्हागे बाब राखतालो तेज्या पयलीं आजू राखतालो आतां तूं लागता आतां हांव राखता म्हण सद्या पोट गेलें तुमगेलें सद्या पोट गेले पळय बरी लागपा असले काज गेले आमगेली आनी कांय ना बरी लागपा असले काज वयर लागपा काज गेले आमगेली काज म्हणजे 1 वर लागता 1 लागना काज लागल्या वर्सा भरपूर लागता तुगे आमगेन पुनू येना लागल्या इतले इतलें लागता आतां कितें कमीत कमी सगळी पळोवपा गेल्यार मागीर हिशोबान एक 300-400 मूळ गेली लास्ट 300 मूळ गेली आमगे सारकी 300 मूळ गेली आनी बाकीच्याली आसा न्हू आनी लोकाली तेंगेली तेंगेली म्हाका दिसता 1000-2000 मूळ गेली आमगे अशें पळय मागीर गव्हर्मेंटाक कितें सरकारान आमकां कितें म्हणटा हेल्प करचो इतलेंच आनी कांय मागना सरकारान मातशें हेल्प करचो. साखळेचो सप्तकी बाजार सोमारा बदला आयतारा भरचो की ना हे विशीं कौल प्रसाद घेवन निर्णय घेतले. साखळेचो बाजार पर्येची देवी श्री भुमिके कडेन संबंद आशिल्ल्यान थंयच कौल घेवन निर्णय घेतले अशी माहिती साखळे पालिकेचे नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभू हांणी दिली. शेनवारा नगराध्यक्षान साखळेच्या वेपार संघटने वांगडा बसका घेतली. साखळे सोमारा सप्तकी बाजारा वेळार आनी हेर दिसांनी सतावपी समस्यांचेर चर्चा करपा खातीर शेनवारा वेपारी संघटनेच्या मागणी वेल्यान पालिकेन एक खास बसका घेतली. हे बसकेत सगळ्या प्रश्नांचेर तोडगो काडपा खातीर चर्चा जाली. हो बाजार आयतारा भरचो असो प्रस्ताव नगराध्यक्ष सिद्धी प्रभून सादर केलो. साखळेच्या बाजाराचो पर्येची देवी श्री भुमिका कडेन संबंद आशिल्ल्यान थंयसरूच कौल घेवन निमणो निर्णय घेतले अशें साखळे पालिकेची नगराध्यक्षा सिद्धी प्रभून सांगले. आज आम्ही चेअरपर्सन साखळे म्युन्सिपालिटी तसेच वाईस चेअरपर्सन आणि हांगासर थारावीक कावन्सिलर हांच्यांनी मेळून बाजारकारां बरोबर मिटींग घेतली. मेन उद्देश हाज्या फाटल्यान आसलो की तांच्यो बारीक ज्यो गजाली आमच्या पर्यंत पावना तांच्या ग्राउंड लेवलाचेर वचून अंडरस्टँड करप म्हणून आमी एक सुपरविजन केलें बाजाराचें आनी संघटने बरोबर डिस्कशन केलें. आमी हे करतना जतनाय घेतलें की आमी तांकां केन्ना ऑफिसान आपयना जेणे करून तेंचो टायम आनी तांचे गिरायकूय वचचें ना. आमीच बाजारान येवन सदांच हांगा मिटिंग्यो घेता. सो आयचो मेन जो मुद्द्याचो विशय आसलो की बाजार जो आसा पळय तो सोमारचो आसा तो आयतारचो करचो. कारण सभोवताली वाठारांनी जंय जंय आयतारचे बाजार आसा लागीं पडटा ते म्हाका अशें दिसता की सोमारचे लोकांक टायम मेळना नोकरी धंद्या खातीर आनी बाजाराक जे आसा ते आयतारा सायडीक जर खंय बाजार जातात पंचायतीनी थंयसर आमचे साखळेकार पावता आनी ताचो बरोचसो इफेक्ट जो आसा तो सोमारच्या बाजाराचेर पडटा. अक्षरशः फक्त इवनिंगूच सोमारचो बाजार उरला. सकाळची रहदारी कांयच बाजारान पयलीं सारकी नासता. सो आमी हो विशय घेवन संघटने कडेन गेल्या सगळ्यां कडेन डिस्कस केला आनी आमचे जाणटे जे लोक आसात तांच्या म्हणण्या प्रमाणे हो जो बाजार आसा हो
देवीक स्थानीक देवतेक समर्पीत आसा. सो तिजो एक कौल घेवन जर तिजो कौल जाता की आयतारचो बाजार करचो जाल्यार तांच्यांनी सगळ्यांनी सहमती दाखयल्या. तो एक विशय आसा आनी आमी बाकीचे बारीक बारीक विशय पयलींची बाजाराची रचना कशी आसली, पार्किंग कशें आसलें, आतां मातशे चेंजीस करून कितें डिफिकल्टी येयल्या हाचेर डिस्कशन केलां. आयज बाजार संघटनेन आमकां एक लेटर केल्लें की बाजाराचो जो विशय खुबशे तेंचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून ताका लागून हांव आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आमचे मॅडम सिद्धी आनंद वॉर्ड कावन्सिलर सगळे जाणून तेंची समस्या आमी सगळी जाणून घेतली. आयज बाजार जो आसता पळय बाजार सांजचो भरता. सांजचो भरल्या वांगडा इतकी गर्दी आसता, थोडी पार्किंगूय विशय भयंकर आसा. तो पार्किंगाचो विशय आमी सॉल्व करपाचो केला. दुसरी गजाल हांगा जे पयले येवन जे बाजाराक रावता हे झगडी करता आनी थोडे अशें आसता की थोडे भितून की सुरयो बी घेवन नाचता, झगडी करता. ताका लागून आमी पुलिशेकूय सांगलां, पुलिशेक सांगून सोमाराक पुलीस दवरतले आनी जो कोण बाजाराक येवन हांगा झगडी करतलो पळय ताका आमी फुडल्या सोमाराक बसोंक दिवचें ना असो आमी निर्णय घेतला. आनी बाजारांची सगळ्या बाजारकारांची जी समस्या आसा ही आमी सगळी जाणून घेतला. पार्किंगाचो विशय भितूनूय आमी करतले. पार्किंग आमी सांगला बसप्पा आमचो मार्केट इन्स्पेक्टर आसा ताकाय सांगला की पार्किंगेची वेवस्था करा. ज्या आपण बसता पळय ताका मार्किंग करून फक्त तीन मिटर फक्त आमी ताका जागो दितलो. व्हडलो आडून कोण बसपाचें ना. जो मार्केट इन्स्पेक्टर सांगतलो 3 मिटर जागो ह्या प्रमाणे आमी ताका 3 मिटर ताका जागो दिवन आमी ताका बसोंक दितले. आयज सांखळी वेपारी संघटना आणि सांखळी म्युन्सिपाल्टीची एक जॉयंट मिटींग जाली. तितूंत आमचे सांखळी म्युन्सिपाल्टीचे नगराध्यक्ष सिद्धी परो, तशेंच उपनगराध्यक्ष दयानंद बोरेकर आणि आमचो स्थानीक कावन्सिलर आनंद काणेकर उपस्थित जाल्ले. तशें व्यापारी संघटनेचे हेर पद तशेंच उपस्थित जाल्ले. तशेंच मार्केट इन्स्पेक्टर उपस्थित जाल्ले. मोठी बरी हेल्दी म्हणटा तशी चर्चा जाली आणि तितून खुबशे विशय मार्केटांत पार्किंगचे विशय तशेंच ट्राफीक कंजेशन जाता तेजेर आमची बऱ्यापैकी चर्चा जाली. तशेंच मार्केट कॉम्प्लेक्साक येणारे विविध अडचणी आहा त्यो आमी सॉल्व करपाचे प्रयत्न केले. व्यापाऱ्यांनी बरोच भाग घेतलो तितून हे करपाक आणि तितून आमी जितले आमी तेंच्यो गोश्टी तेंच्या समोर मांडल्यो तेंच्यांनी त्यो पॉझिटिवली घेवन त्यो तेजेर एक्ट करपाची हें केल्या दाखयल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फामाद कलाकार आणि शिल्पकार संतोष मोरजकर शेनवारा सकाळी संवसाराक अंतरले. गोंय मुक्ती उपरांतच्या काळात सगळ्यात म्हत्वाच्या कलाकारांमदलो एक आशिल्लो. तांणी भारत आणि विदेशात प्रदर्शनात काम केलां. ग्रामीण रोजगार येवजणेक धोको आशिल्ल्याचो दावो मनरेगा बचाव संघटनेन दिला. केंद्र सरकारान मनरेगा येवजणेत बदल करून जिरामोजी केल्या. याच बदलाक लागून रोजगारांक त्रास जातलो. देखून हे बदल बेगोबेग फाटी घेवचे आणि रोजगारांक तांचो हक्क परत दिवचो. दिसाक 400 रुपयांचो तरी पगार वाड करचो अशी मागणी मनरेगा बचाव संघटनेन केल्या. डिमांड्स आसा ह्या एरियेंत आमी डिमांड करतात. 4 डिमांड आसा आमचे. डिमांड नंबर 1, राइट टू वर्क, राइट टू वेजीस एंड राइट टू अकाउंटेबिलिटी. डिमांड नंबर 1 हो. सेकंड डिमांड आमचो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. जे मनरेगा वर्क स्कीम आशिल्ली ती आतां तुमी नांव चेंज केल्लें डिफरंट आसा. कित्याक तुमी सगळे कडेन नांव चेंज करून दाखोवपाक सोदतात तुमी डेव्हलपमेंट करता म्हणून. पूण एटलीस्ट जे स्किमीचे हे आसा जे मेन कंडिशन्स आसात ती तुमी चेंज करपाक नाका. हो आमचो डिमांड आसा. सो इमिजिएट रिस्टोरेशन ऑफ मनरेगा. रिइन्स्टेट द कॉन्स्टिट्युशनल राइट टू वर्क हो आमचो 3rd डिमांड. आणि 4th डिमांड ऑल इंडिया मिनिमम वेज ऑफ ₹400. मिनिमम एटलीस्ट तांकां 400 हे मिनिमम वेजीस जो आसा तो बचराक लागू जावचो म्हणून ह्या स्किमी अंडर आमी डिमांड करता. एक्सपिरियन्स करीत येयल्ले आसा की बीजेपी सरकार
काँग्रेस गव्हर्मेंटाचे बरे पॉलिसीज आणि बरे जे स्किम्स हाडिल्ले आसले ते सगळे कशे भाशेन डिस्ट्रॉय करता आणि कशे भाशेन लोकांची वाट जाता आनी आतां हांगा जे बारीक लोकांचे जे अनस्किल्ड वर्कर्स आहात रुरल एरियान तांकां कशे भाशेन सारकेच काबार करपाचे आनी अनएम्प्लॉयमेंट आनीकूय वाडोवपाचें हें पावल जावन आसा. हे मनरेगा स्किमाचे नांव चेंज करपाचें इज अ डिफरंट एस्पेक्ट बट स्किमूच चेंज करपाचें. सो हाजेर जे परिणाम जातले ते भिरांकूळ जातले आनी जितले जे रुरल अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड वर्कर्स जे आसात तांच्या पोटार आड येवपाचें हे स्कीम जावन आसा. पेडण्या देऊस कोनाडी कोरगांव हरमल आणि हेर कुशीच्या वाठारांनी कितलेशेच म्हयने जाले सारको रस्तोच ना. आसा ते रस्त्यांचेर व्हडली फोंडकुलां पडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक चंद्रार गेल्ल्याचो अणभव दिता. ह्या रस्त्याचेर आतां गाडयांचे पार्ट्स आनी मनशांची हाडां निखळपाक लागल्या. दिवाळेक लोकांक सुळसुळीत रस्ते दिवपाचे आशिल्ले, पूण ते खंयच्या तिडकल्ल्या थळाव्यांचो खोचक प्रस्न. राज्यांत रस्तो पुराण सोंपपाचें नांव घेयना. वचत थंय चडशा गांवांनी खड्ड्यांनी भरिल्ले रस्ते पळोवपाक मेळटा. पेडण्यात देऊस कोनाडी कोरगांव हरमल आनी हेर कुशीच्या वाठारांनी कितलेशेच म्हयने जाले उदरगतीच्या कामा खातीर रस्ते खोणून तशेंच सोडल्यात, जाका लागून येरादारी करप्यांक बरोच त्रास सोंसचे पडटा. रस्त्याचो प्रस्न जाग्यार घालपा खातीर जेट पॅचर मशीन हाडिल्ले, ते गेले खंय. लोकांच्या ह्या रस्त्यांचेर हात दोके मोडल्यात, तशेंच अपघात घडून मरण लेगीत आयल्यात अशें थळाव्यांचें म्हणणें. दिवाळेक आमकां बरे रस्ते दिता म्हणून सांगिल्ले, पूण ह्या दिवाळेक काय फुडल्या? ह्या पावसा आदीं तरी रस्तो दुरुस्त करात, नाजाल्यार आमकां ह्या खड्ड्यांनी झाडां रोवपाची पाळी येतली. PWD मंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें, आमकां थाकाय दिवची. थळाव्यांचे सरकाराक गाराणें. हांगासर पळयता सदांच जितले हे रस्ते पाड पडला राती हांवूच पडलो लोकांक हांव सांगतालो, लोकां कडेन हांव विशय मांडटालो की रस्ते बाबा जायना रातीच म्हाका देवान कितें बूद दिली कोण जाणा. हांवूच पडलो हांगासर ह्या स्पॉटाचेर हांव पडलो. तशेंच फाटल्या दिसांनी हांगासर खूब एक्सिडंट जाल्ले. हांव सरकारा कडेन मागता की जाता तितले बेगीन ते तुमी हरमलच्या जितले आमच्या कोरगांवांत जितले आमच्या पंचायतीचे जितले रस्ते आहात तितल्यांनी मातशे तरी कोणाचे तरी त्यांच्या तुम्ही सरकारी कोण आहात त्यांच्यानी मातशी टेहाळणी करपाची. एक तरी रस्तो सारको आसा जाल्यार. आनी कितलेशेच मशिनरी हांव पळयता सरकारान जितले हॉट मिक्साक मशिनरी हाडल्यात जावं पॅच पुरोवपाचे जे मशिनरी आयज ते धूळ खातात. बेस्ट ते म्हणून कितें म्हणून हो फंड खंयचो? हे जर हे मशिनरींचो जर आमकां आमच्या जनतेक जर तेचो फायदो ना जाल्यार आमचें जगणें हें कितें फाल्यां मुश्कील जातलें. हांगा कोण कोण पडत रावतले. रिक्वेस्ट करता हांव दिगंबर कामती कडेन आयज जो आमचो PWD मिनिस्टर आसा तो तरी जाणा, ताका खबर आहा हांगासर येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहाळणी करपाची. आनी जर आमी कितें उलयता हितून कितें बाबा फाटीं कितें कमी पडटा जाल्यार येवन तेणी प्रत्यक्ष टेहाळणी करून जाता तितले बेगीन रस्त्यांक हात घालपाचो. कोरगांवचे रस्ते जे जाल्ले पायपलायन इवन तुजे केबल लायन ही सगळी गेल्ली आहा. रस्ते फोडलेले आहात जळयेमुळे. दिवसू टू कोनाडी टू कोरगांव हो रस्तो कंप्लीट केला. कोरगांव टू हरंबल चिमे मेरेन हो रस्तो सामकोच गेल्लो. गाडी चलोवपाक मेळना. म्हातारे कोतारे त्या रस्त्यांतल्यान पडल्यात, मेल्यात आनी आमच्यो कोमऱ्यो हें जाल्यो खिळखिळ जाल्ल्या. त्या वक्तार एक दीस हांवें आमदाराक विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना जातलो? तो म्हणपाक दिवाळेक जातलो. कित्याक हांवें म्हटलं खंयच्या दिवाळेक? ह्या दिवाळेक काय फुडल्या दिवाळेक? तेन्ना ह्या रस्त्याचेर तुमी कशें एक्शन घेयना. दुसरी गोष्ट जर नळाची जर परमिशन घेतलो रस्तो फोडटलो तुमी परमिशन करून दिना तर तेन्ना तुमी सांगता रस्तो फोडल्या उपरांत तुमी तो रस्तो हें करपाचो खळयो पुजोवपाच्यो. तेन्ना आतां ह्या रस्त्याचे जी इतल्यो जळी मोड तोड जाल्या रस्त्याची तेन्ना हो रस्तो जातलो केन्ना? इलेक्शना पयलीं जातलो काय मागीर जातलो तें आमकां आतां कांय कळना. पण ते ह्या रस्त्याचे जास्तीत जास्त तुमी निगराणी करून बेगीन हो रस्तो करपाचो अशें म्हाका तरी दिसता. हो रस्तो पळयतलो PWD मिनिस्टरान येवन पळोवपाचो काय तेन्ना तांकां कळटलें बाबा हो रस्तो खरोच काबार जाला. तेन्ना तुमी म्हणटाले न्ही एकूय खड्डो रस्त्यार दिसचो ना. हेज्यो व्हडल्यो मिशिनरी हाडल्यो पोट्ट्याच्यो त्यो मिशिनरी धूळ खातात. रस्ते तशेंच आसा खड्डे डबल पडले. तेन्ना हो रस्तो खड्डे मदीं रोवतलो काय तितून झाडां रोवपाची तें आमकां आतां कळना. पावसान तरी आमकां त्या खड्ड्यांनी झाडां तरी लावची पडटली.
की तेजी फळां तरी मेळटली पब्लिकाक खावपाक अशें म्हाका तरी दिसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचे अध्यक्ष आणि आदले रणजी खेळगडे महेश देसाय हांची भारतात जावपी भारत आड न्यूझीलंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट माळे खातीर टीम मॅनेजर म्हणून नेमणूक जाल्या. ही नेमणूक गोंय क्रिकेटी खातीर एक व्हड भोवमान आसा आनी एक आदलो खेळगडो आनी प्रशासक म्हणून देसाय हांची प्रशासकीय कुशळटाय, फुडारपणाचे गुण आनी खेळाची पुराय जाणविकाय हांचेर आशिल्लो बीसीसीआयचो आत्मविश्वास दाखयता. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाच्या खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यम